सगळे लोक तुमकां रावताले की शिवड्यान सद्या कितें जालां तें खबर आसा डिसिजन ताजेर तुमचें रिएक्शन कितें? काल हांव म्हज्या कांय कार्यकर्त्यांक मेळ्ळो. थोडी रेस्ट घेवन ताजे उपरांत कांय गाठी भेटी घेतल्यो आनी फाल्यां हांवें सांजची 4 वरांचेर म्हजे प्रमुख कार्यकर्ते आसात तांची बैठक आपयल्ली आसा आनी त्या बैठकीन जो कितें निर्णय जातलो जें कितें ठरयल्लें वतलें तेजे उपरांत म्हजें डिसिजन तुमकां हांव कळयतलो. म्हणजे कार्यकर्त्यांचो जो घटनाक्रम जो कितें आसा घडला हांव नासतना तो पयलीं म्हाका सगळो जाणून घेवपाक जाय. पार्टी कशे भशेन कितें कशे भशेन एक्ट जाल्या हेंय पळोवपाक जाय आनी बाकीचे तुमकां गजाल सगळी खबर आसा. तो तेणें पार्टीचो अपमान केला. ज्या पार्टीन तो भितर सरला ते पार्टी तेणें अपमान केला. डेव्हलपमेंट जावना म्हणून तेजी बुकलेट पार्टी कडेन आसा, पार्टी पदाधिकारी कडेन आसा. 2 बुकलेटी हांवें पब्लीश केल्यो. तर आमकां कोणें कॉन्फिडन्सान घेवना. फाल्यां जर तुमकां पार्टीन म्हणलें की BJP हेका काम करपाचें आनी त्या पद्दतीन ना तें फाल्यां ठरतलें न्ही. कार्यकर्ते ठरयतले कितें म्हणटे. कार्यकर्त्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच कितें हय हय हय. म्हाका दुसऱ्यान केलें तशें म्हाका करपाचें ना. म्हाका कार्यकर्त्यान निवडून हाडलेलो न्ही 2दा. ते कार्यकर्ते आमकां देवा समान आसात. तांकां पयलीं मेळपाक जाय आनी तांकां मेळोन मागीर मुखाल्लें डिसिजन. पार्टीन जर तुमकां फोर्स केलो की तुमी एका उरपाक जाय म्हणजे अशा वेळार तुमचें कितें डिसिजन? पार्टी सद्या हांगा रोल कांय ना न्ही. पार्टी घेवचे पयलीं विचारना आनी मुखारय कोण विचारच दिसना.